नमस्कार योगा गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स। नागरी पुरवण गुदावांचे लुटीक ट्विस्ट खाते म्हणटा सगळ्या गुदावांतलो राशनाचो डाटा व्यवस्थित तांदूळ गंव चोरून क्रायम ब्रांचीकय सांगलां धरलं ते तांदूळ गंव खंय तांचे न्ही। अनुजैफी ग्रँड फिल्मा विशीं शिकतल्यांक दिग्गजांचे मार्गदर्शन अनीस बज्मी, मणिरत्नम, अनुपम खेर, AR रहमान, पंकज त्रिपाठी, शेखर कपूर, प्रसून जोशीचे मास्टर क्लास। गोंयच्या बऱ्या खातीर गोंयांत उबारतले पत्रकार भवन 3-4 वर्सां भितर चड करून पणजे पाट्यार येवपी प्रकल्पांत सुवात। मुख्यमंत्र्याचे पत्रकार दिसा उतर पत्रकारांचो भोवमान। खणीचेर पोट भरपी लोकांचे बीजेपी सरकारान केलो घात। नवे लीजधारकांनी मायनिंग डिपेंडंटांक कामार घेवंकूच जाय म्हणून सक्तीन विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यान फटयले। समतोल राखून कायदो चालीक लावंक जाय, गैरवापर जावंक दिवंक जायना। नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशनसाचे आमसभेत मुख्यमंत्री उलयलो। अंदूचे टुरिझम सिजनाची पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मार्स 785 पॅसेंजरांक घेवन गोंयांत येवकाराक आमदार। क्रुजाचो हॉल्ट 3 दीस तरी करचो म्हण मागणी। बेकायदेशीर चिऱ्याखणी विशीं पुलिसेन हायकोर्टा मुखार दवरला एक्शन रिपोर्ट। कुळेंच्या दोनूय पियांचेर विभागीय कारवाय। मायन्स खात्या कडेन आयिल्ल्या 23 कागाळींची घेतली दखल। वैश्य कुलगुरू वामनाश्रम स्वामीची शांकर एकात्मता पदयात्रा गोंयांत। केरळाच्या कालडी सावन सुरू जाल्ली पदयात्रा एप्रिलांत अक्षय तृतीयेक काशी। स्वामी 25 नोव्हेंबर मेरेन गोंयांत। नागरी पुरवण गुदावांतल्यान तांदूळ आनी गंव कर्नाटकांत पावोवपी 5 जाणांक क्रायम ब्रांचीन अटक केले उपरांत नागरी पुरवण खात्याचो केशीक ट्विस्ट। सिव्हिल सप्लाय खात्याचो संचालक म्हणटा तांच्या सगळ्या गुदावांतले तांदूळ आनी गंवाचें ऑडिट खंय सारकें आसा। क्रायम ब्रांचीक सापडला तो म्हाल तांचो न्ही। क्रायम ब्रांचीच्या कानारय खंय घाला। क्रायम ब्रांचीच्या रेडी उपरांत गोंयभर खवदळ पडलो। क्रायम ब्रांचीन गोंयासावन तांदूळ आनी गंव चोरयाक कर्नाटकांत व्हरपी 6 जाणांक उखल्ले। गाडयोय जप्त केल्यो। मात नागरी पुरवण खातें म्हणटा चोरिल्लो माल तांचो न्हीच। नागरी पुरवण खातें म्हणटा गोंयभर खात्याचे 11 गुदाव आसात तांची तपासणी केल्या। गुदावांतलो सगळो तांदूळ गंव जाग्यार आसा, तातूंत तफावत ना। नागरी पुरवण खात्यान क्रायम ब्रांचीकूय तशें कळीत केलां। नागरी पुरवण खात्याचे फ्लायिंग स्क्वॉड एक्टीव जाल्यात। गोंयाक 983 मेट्रीक टन गंव आनी 4000 मेट्रीक टन तांदूळ येता। 60 ते 70% सोसायटी आनी राशन दुकानांनी वाडटात। उरता तो दुसऱ्या म्हयन्याच्या कोटात ॲडजस्ट करतात। इतले मजगती नागरी पुरवण खात्याच्या कुडचड्यार आशिल्ल्या केपें वाठाराच्या गुदाव इन्चार्जाक सस्पेंड केल्लो। ते सुवातेर अजून दुसरो इन्चार्ज आयिल्लो ना। आमी आसा जो सिव्हिल सप्लाय गोदाम जो कुडचड्यार आसा, केपें तालुकाचो जो गोदाम आसा तो कुडचड्यार आसा। आमी आयज येयले जी काल घटना घडली जी 2 सस्पेन्शन जाले म्हणून तेतूंत भितरलो हांगचो एकटो गोदाम इन्चार्ज आसा तो सस्पेंड जाल्लो आसा। तशेंच केप्यां जो इन्चार्ज आशिल्लो तो बी सस्पेंड जाल्ले अशी सद्या येयले। आतां ताका लागून जो गोदाम इन्चार्ज आसा ते काणकोणच्यान हांगा स्पेशल हाडला कित्याक ह्या गोदामाक कोण इन्चार्ज ना म्हणून। सब इन्स्पेक्टर सद्या आपूण चार्ज पळयता आनी जे काल कितें घडलां तेजे बद्दल आपल्या तितली म्हायती ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। अंदूचो इफी सामको ग्रँड फिल्मा विशीं शिकूंक सोदतल्यांक मास्टर क्लासांत फिल्म इंडस्ट्रीचे एका परस एक मास्टर दिग्गजांचें मार्गदर्शन। अनीस बज्मी, मणिरत्नम, AR रहमान, अनुपम खेर,
नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, आशा पारेख, गुलशन ग्रोवर, आर बल्की, गौरी शिंदे, प्रसून जोशी, प्रणव मेस्त्री, शेखर कपूर, कबीर खान, आनंद एल राय, दीपक दोबरियाल असे दिग्गज मास्टर क्लास घेतले. 20 तारखेच्यान 53rd इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया म्हळ्यार इफ्फी गोंयांत सुरू जाता आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता वेगवेगळ्या तरेचे हांगासर डॅकोर काम चालू आसा आनी आतां सद्याक लास्ट स्टेजीचेर हें काम आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या फावटीची इफ्फी एक वेगळ्या तरेन व्हडल्या लेवलाचेर जावपाची आसा. हे इतले दीस आमकां आयकपाक मेळटाले पूण ते आतां प्रत्यक्षाक दिसून येता कारण 20 तारीख ते 28 तारीख पर्यंत जावपी ही इफ्फीन जायते अशे कलाकार हांगासर हजेरी रावपाचे आसा. फिल्म मेकर्स जे आसात ते आख्ख्या वर्ल्डातले हांगासर येतात. तांच्या खातीर एक वेगवेगळी सेशन्स आसता, मास्टर क्लास आसता आनी एक गजाल जी म्हत्वाची आसा ह्या फावटी हांव ग्रँड लेवलाची कित्याक म्हणटा कारण ह्या फावटी मास्टर क्लास जी आसा ताची लिस्ट आमचे कडेन पाविल्ली आसा. ती आसा आर बल्की, गौरी शिंदे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कबीर खान, अनुपम खेर, मणिरत्नम, अजीज बजमी तशेंच AR रेहमान, तेज्या भायर प्रणव मेस्त्री, गुलशन ग्रोवर, पंकज त्रिपाठी हांच्यो मास्टर क्लासीस म्हळ्यार इन कन्वर्सेशन हांगासर सेशन्स आसतले लोकां बरोबर ते हांगासर उलयतले मास्टर क्लासी खातीर. सो ही संदी म्हाका दिसता सगळ्यांत मोठी संदी आसा गोंयच्या फिल्म मेकर्स तशेंच भारतांतले आनी भारता भायल्या फिल्म मेकर्सांक सुद्दां कारण अशे दिग्गज अशे कलाकार ह्या फावटी मास्टर क्लास घेवपाक हांगासर येतात. त्या भायर बाकीचे सुद्धा कलाकार हांगासर येवपा आसा जे फिल्मा खातीर आपले हजेरी लावपाचे आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी तुमच्या खातीर टायम टू टायम हांगासर हाडीत रावतले पूण सद्या खातीर आमी आसा आयनॉक्स कोटेडन ESG कडेन आनी ही तयारी तशेंच हे लिस्ट तुमच्या खातीर जे फिल्म मेकर्सां खातीर एक वेगळ्या तरेचो अनुभव ह्या फावटी पळोवपाक मेळटलो. गोंयच्या बऱ्या खातीर गोंयांत पत्रकार भवन, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें पत्रकार दिसा उतर. 3-4 वर्सांत चड करून पणजे पाट्यार येवपी प्रकल्पांत खंय सुवात. पणजे जाल्ल्या नॅशनल प्रेस डे सुवाळ्यांत सिरील डिकुनाचो जीवन गौरव पुरस्कारान भोवमान केलो. ज्येश्ठ पत्रकारांचो गौरव जालो. वेगवेगळे पुरस्कार दिले. प्रुडंटाचे लौकीक शिलकार आनी कल्पेश गांवसाक समाजीक इश्यूचेर उजवाड घालो म्हणून रिपोर्टाचेर पुरस्कार. कॅपिटल सिटीत पत्रकार क्लब आसप किंवा प्रेस क्लब आसप हीच गरज आसा ती जेणे करून म्हणजे तुमकां डिस्कशना खातीर आसतले, बसपा खातीर आसतले, रिक्रिएशनल एक्टिविटी खातीर वेगवेगळ्यो एक्टिविटी जावं येता. गव्हर्मेंटाचे वेरियस प्रोजेक्टांचो विचार आसा फुडल्या 4 वर्साच्या भितर निश्चित रित्या ऑन द मेन आमी पाटो हाजेरूच खंय तरी सरकाराचो जो बरो प्रोजेक्ट येतलो तितूर सेपरेटली फॉर पत्रकार भवन हे इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट, नॉट इन द इंट्रस्ट ऑफ पत्रकार. हांव परत सांगता, इन द इंट्रस्ट ऑफ स्टेट पत्रकार भवन जावपाची गरज आसा. प्रत्येक जाण वेगवेगळी स्टोरी हाडपाचो प्रत्येक फावटी प्रयत्न करता, वेगवेगळे विशय मांडपाचो प्रयत्न करता इन द इंट्रस्ट स्टेटीच्या इंट्रस्टान. म्हाका दिसता गोंय आमच्या सगळ्यांचें गोंय आसा आनी ताची इमेज कशी वाडोवपाची हें आमच्या हातांतल्यान आसा. फ्रंट पेजीक बातमी सगळ्यांनी बरी हाडचीच बट त्याच बरोबर गोंयची इमेज सांबाळची अशें म्हाका दिसता. कारण शेवटी आमी ड्रग्स स्टोरीज पळयल्यो फाटल्या 30 वर्सां पासून तितूर कितलो बदल आतां जाला तोय आमी पळयलो. क्रायम्स गोंयांत कशा पद्दतीन बदलल्या तें आमी पळयलें किंवा गोंयांतले वेगवेगळी स्कॅम्स आमी सगळ्यांनी वी आर द विटनस, सगळे विटनस कशा पद्दतीन बदलता तें पळयलें. त्या खातीर आमी लोकांक अलर्ट करपा खातीर आतां कितें करपाक जाय म्हणजे दीस इज हो जमानो आसा सायबर क्रायमाचो. आतां तें लोकांक अलर्ट कशें करपाक जाय. खणीचेर पोट भरपी गोंयकारांक BJP सरकारान फटयले म्हूण गोवा फॉरवर्डाचो आरोप. नवे लीज धारकांक गोंयच्या मायनींग डिपेंडंटांक जॉबाक प्राधान्य दिवंक लायतले म्हूण सांगिल्लें खरें, मात अशे तरेची कसलीच सक्तीची अट घाल्ली ना. मुख्यमंत्री उतराक परत फेल गेलो म्हूण विजयान बॉम्ब घाला. BJPक खंय मतदारांचेंय पडिल्लें ना. ह्या इलेक्शनाचे पयलीं मुख्यमंत्र्यान खूद सांगिल्लें की आमी आतां ऑक्शन करतात मायनी आनी ह्यो ऑक्शन करून मायनींग डिपेंडंट्स म्हणून जे आहा जे मायनींग एरियेन काम करताले हे मायनीचेर तांकां आमी कंडिशन घालतले की नवे ऑक्शन जे कोण घेता ते कंपनीन तांकां स्ट्रिक्टली घेवचे पडटले.
काल डायरेक्टरेट ऑफ जिओलॉजी अँड मायन्सान सांगिल्ले आहा DMG की नवे जे ऑक्शनाक उबे रावपाच्यो कंपनी आहा ह्यो कंपनीनी घेवपाची कशी गरज ना म्हणून पुढून प्रिफरन्स दिवचे म्हणून हाचो अर्थ कितें की मुख्यमंत्र्यान आज मेरेन जे उतर मायनिंग डिपेंडंटाक दिले ते तांकां फटयले म्हणून एक क्लियर कट कळ्ळां. म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याक आतां ह्या 8 काँग्रेसीचे येवन अशें दिसपाक लागलां की आपल्याक कोणाची गरज ना, हे मतदारांची पसून गरज ना, की जाता ते जाता म्हणून, आनी तांकां फूल पावर मेळ्ळा वो तांकां मत मारला. आनी म्हाका दिसता ते सगळे जनतेक सगळे सेक्शन ऑफ सोसायटीक फटोवपाक फुडें सरल्या. समतोल राखून कायदो चालीक लावंक जाय, ताचो गैरवापर जावंक दिवंक जायना. राज्याक देशाक बरो वापर जाता अशे पद्दतीन तो वापरूंक जाय म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयला. ओल्ड गोवा पठाराचेर नॅशनल फेडरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन कमिशन्स ऑफ इंडियाची 15वी खासा आमसभा आणि 26वी बोर्ड गव्हर्नन्स बसका जाली. I believe that the Act has to be implemented in a balanced manner. So, to see that the Act is neither misused nor underused, but shall be judicially used in the best interest of the state and the nation. While interpreting the Act liberally, the authorities shall also see that the public resources are not wasted in impractical demand. The Act is a powerful tool to disclosure of the various vital pieces of the information that will actually deter the corruption, nepotism, bias, etc., which factors on the whole cause loss to the nation on the various front of economics, competitiveness, etc. The culture of the disclosure shall be the followed, whether desirable, however restricted, whenever exempted, in the interest of the security and interest of the nation. I am happy and proud to say that we in Goa have the good and positive culture of voluntarily disclosure of the information, which speaks a lot about the transparency in my government. As entrusted authorities, I would like to appeal to you that you judicially and in must manner to deliver the judgments and appeals, so that in intention of the legislation, in implementation of the Act, it is achieved to the fullest. अंदूचे टुरिझम सिजनातली पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मार्स 651 पॅसेंजर आणि 452 क्रू मेंबरांक घेऊन मुरगांव बंदरार पावली. आमदार संकल्पान टुरिस्टांक येवकार दिलो. आंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल तयार जाल्या उपरांत गोंयचे अर्थवेवस्थेक खंय नेट मेळटलो. क्रुजाचो गोंयांतलो हॉल्ट 2 ते 3 दीस केल्यार खंय टुरिझमाक आनीक फायदो. गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान सांगलेलें कितें आसा, हे जे आमचे मोपा एअरपोर्ट आनी जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो दाबोलीम एअरपोर्ट ते उरतलो आनी हे जे आसा बाकीची फ्लायट जी आमची येताली हांगा रेग्युलर येताली ती तशीच उरतली, तेजे भितर खंयची शिफ्ट जावपाना म्हणून. आनी तेज्या लागून आमी दुसरी वे आवटूय फायंड करता कित्याक आयज आमचो हो जो आयज क्रूज टर्मिनल जाता न्यू इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जो फाटल्या दिसांनी आमचो सेंट्रलाचो शिपींग मिनिस्टर येवन ताणें इनॉग्रेट केल्लेलें फावंडेशन घातलेलें आसा. सो फाल्यां हांगा जर इंटरनॅशनल क्रूज जर बोटी येवपाक लागली, फाल्यां जर हजारांनी बोटी हांगा येवपाक लागली, म्हाका दिसता इक्वली तितलोच बिझनस जो एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट येता तेजे वरसून बिझनस मेळटा तितलोच बिझनस हांगासून मेळोंक शकता लोकांक. सो आमी खंय तरी रेडी रावंक जाय, कित्याक म्हाका दिसता कितें आमच्या इतलो गोंयांत जर हेजे इतलो बरो पोर्ट आनी बाकी कडेन सुद्दां पळयलेलो इतलो बरो पोर्ट आमकां खंयच ना जो हांगा आसा. सेफ पोर्ट आसा आनी म्हाका दिसता एकदम अशा प्लेसीर आसा जी सिनीक ब्युटी आसा. हांगा आमचो किल्लो आसा, सगळ्या सायडीकसून तूं पळयतलो जाल्यार एरेबियन सी आसा. सो एक ब्युटिफूल स्पॉटाचेर आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा कितें फुडें हांगा जे आमचे बिझनस जातलो आनी जे ट्युरिस्ट येतले चार्टर आमचे क्रूज शिपी येतली ती भरपूर येतली. एक जी आतां ही बोट येता ती डॉमेस्टीक जावं जाल्यार इंटरनॅशनल, सकाळची येता, सकाळची लागता, सांजची रिटर्न वयता. हार्डली तांकां एक म्हाका दिसता एक 6 ते 7 वरां मेळटा तांकां भायर सरपाक. 6 ते 7 वरां खंय म्हणून वयतले. सो लागीं लागीं खंय भोंवून येता. सो एक्चुअल आमकां गोवा जर तांकां भोंवंक जाय जाल्यार 1-2 दीस जाता. आमी बाकी कडेन पळयता इंटरनॅशनली जी क्रूज वयता ते एका कंट्रीन 2-2 दीस 3-3 दीस रावता. सो अशें आमी तेंचे कडेन डिमांड केलेलो आसा की स्पेशली आमचे जे हांगा पोर्टान येतले
हांगा सुद्दां तेंच्यांनी एक 2 दीस 3 दीस तेंच्यांनी शीप होल्ड करची. ते प्रमाणे लोकांक जे गेस्ट आसा तांकां सगळ्यांक गोंयभर भोंवपाक मेळटलें. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. एफडीए आनी मुरगांव पालिकेन वास्को रेल्वे स्टेशना भायल्या गाड्यांचेर एक्शन घेतली. सामान उखल्लें. एफडीए लायसन्सिंग ऑथॉरिटी म्हणटा ठरावीक एके सुवातेर फूड कोर्ट उबारून सगळे स्टॉल्स एके कडेन हाडपाचे, तशेंच नितळसाण राखपाची म्हूण पालिकेक सांगलां. आतां एफडीएन तेणी सांगलां आमकां फास्ट फूड लायसन्स कॅन्सील करचे. सिलिंडर बी हाडटाय लायताय डॉमेस्टीक सिलिंडर लायताय ते कॉमर्शियल लावपाक जाय ते. आनी हिंगा गाड्याचेर रांदपा जायना. फास्ट फूड दिल्यार ते दिल्यार ते रांदताय. एक्चुली गाड्याचेर रांदपा जायना. फूड एंड ड्रग्सान तांकां हें दिलां, वॉर्निंग दिलां. हे जे स्ट्रीट फूड वेंडर्स आसा न्हू तांकां एक बरी वेवस्था करून एक बरें हायजिनीक सेटअप करूंक जाय. सो हे चालू जातलें म्हणटकूच एक एफडीएचें काम न्हू. हातूंत एफडीएचो योगदान आसा, तसोच म्युन्सिपालिटीचोय आमकां हेल्प जाय आनी ह्या वेंडरांनी कॉपरेट करूंक जाय. सगळे वांगडा तर काम केलें जाल्यार हेजो इम्प्रुवमेंट जातलो. चेडपासून आमी म्युन्सिपल स्टाफ येयल्ले आमी आमी तांकां येवन आमी तांकां सांगलेलें की तेंचे हांगा हायजीन घातलेले. सो तेमी बरे भशेन पळोवपाक तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ली. तशेंच हांगाचे जे गाड्या तेंचे हांगा लायसन्स बी ना. सो आमी तांकां आपयलो म्युन्सिपालिटी. तेंचे फायन बी आसले, कितें पेंडींग अमावंट आसलो तांकां आमी सांगलें की तुमी येवन ते भरा म्हणून. तेन्ना तांकां आमी वॉर्निंग दिल्ले की तुमच्या हांगा अनहायजिनीक आसा, हांगा हायजीन समेत तुमी सगळें पळयना ते भशेन. कित्याक हांगा जे सामोसा बी आसा तेमी ओपन करता. कितें फूड आयटम्स आसता ते बंद करपाक जाय. कित्याक हांगा मस्किटो मूस बी सगळे येवन ते वयर बसता. फायदो लुकसाण दरेक वेवसायांत आसता. लुकसाण जालें म्हूण कामगारांक काडप सारकें न्ही. IFBन काडिल्ले 130 कामगारांक गोवा फॉरवर्डाचो तेंको. IFBक वगी रावल्यार खंय बाकीच्यो कंपन्योय तशेंच करूंक लागतल्यो. गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी IFBच्या 130 कामगारांचे गाराणे आयकूंक वेर्णा पावले. आतांच आमच्या मुखेलमंत्र्यान खंय तरी म्हणलां की गोवा इज अ पॅराडायज म्हणून तो पॅराझायट म्हणलें. हांव मानता की मुखेलमंत्र्यान सारकें म्हणलें. गोंय म्हणटा तें आतां पॅराझायटांचें पॅराडायज जाल्लें. जे गोंयकारांचे कुस्तार जगतात अशे भायले लोक आयले. आज IFB पळयलां आमी की गोंयकार 130 गोंयकारांक काडून 130 भायल्यांक भितर घालपाचो प्लॅन चालू आहा आनी सरकार थंड आहा. ज्या कामगारांनी हे सगळे प्रोडक्शन्स एवरीथींग रायट फ्रॉम द बिगिनींग ही कंपनी उबी केली, त्या कामगारांक आज रस्त्यार उडोवन दे आर ट्रायंग टू गेट समबडी एल्स, दुसऱ्याक हाडटात. प्रॉफिट्स अँड लॉस इज अ पार्ट ऑफ द कंपनी. प्रत्येक उद्योगधंदा भितर प्रॉफिट आसता, लॉस आसता. आता कित्येक मायनिंग कंपनीन अजून पर्यंत 4-5 वर्सां आयर्न ओर काडना कोण, पण तरी आसतना तांणी कंपनी कामगारांक रिटेन केला. आमकां दिसता की IFB ही कंपनी एक इंटरनॅशनल कंपनी आनी तांकांय बी एक अशी बुद्धी येवची की 130 कामगाराच्या पोटाचेर लाथ मारून तूं कितलोय जरी मुखार वचपाचो प्रयत्न केलो तो सक्सेसफूल जावपाचो ना. एक कडेन सुरू जालें की मागीर दुसरे कडेन सुरू घेता. तो दुसरो तातूंतल्यान एक हें घेता की अरे आतां IFBन केलें, फाल्यां दुसरो करतलो. राज्यांतले बेकायदेशीर चिरेखणी विशीं पुलिसेन एक्शन टेकन रिपोर्ट हायकोर्टाक दिलो. चिरेखणी विशीं आयिल्ले जनहीत याचिकाचेर आज हायकोर्टांत सुनावणी जाली. कुळें पुलीस स्टेशनाचे PI प्रज्योत फट्टे आनी संजय दळवी हांचे आड विभागीय कारवाय सुरू केल्या. मायन्स खात्या कडेन आयिल्ल्या 23 कागाळींची दखल घेवन खंय पुलिसांनी एक्शन घेतल्या. फोंडे पालिकेन वाडयल्लो कमर्शियल हावस टॅक्स फाटीं घेवचो म्हूण फोंडेचे व्यापारी नगराध्यक्षाक मेळ्ळे. वाड करची, मात अशे तरेन 4-5 पट नाका. पयलींच कोविडांत बिझनेसाक मार बसला, ताची पालिकेन खंय दखल घेवची. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेक खूब खर्च आसा, सगळी वाड फाटीं घेवचें ना, परत बसका घेवन कितें तरी मार्ग सोदता. म्युन्सिपाल्टीन परत टॅक्स वाडोवपाचे प्रपोज केल्ले आसा. तातूंत कमर्शियल जे आसा ते 500 टायम्स ते वाडयतले आनी घरगुती जे आसा ते 100 टायम्स वाडयतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गेली 2-3 वर्सां कोविडाक लागून ऑलरेडी बिझनेस खूब डावन आसा आनी आमी कशे सर्वायव जावपाचे हो व्हडलो प्रश्न आसा. आतां जे वाडयता ते 2 फोंडांतले एक्सेसमेंटाचेर.
म्हाका अशें आसा की 2015 जे कावन्सील आशिल्ले ते कावन्सिलर आशिल्ले तांच्यांनी हे जे गव्हर्मेंटान तुका एसेसमेंट दिल्ले ते पब्लीक कित्याक केलें ना इन केस त्या वेपाऱ्यांक कितें कळयलें तर वेपारी तेन्ना आवाज उठयता आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेटीव एक्सपेन्सीस किंवा अन्य जे एक्सपेन्सीस आसा ह्यो खंय करपेल करप हाजेर खरें म्हणजे लक्ष दिवपाची गरज आसा. ही पयली गजाल. दुसरो इतले पर्संट म्हणजे एक तर हांव अशें म्हणटालो की दीस इज ऑटोक्रेटीक बिहेवियर. 500% वाडोवप हे खंयच्या हातूंत बसता. टेकन फॉर ग्रँटेड एटिट्यूड होच ह्या सगळ्या हातूंतल्यान दिसता. बिझनेसमॅन आयच्या दिसाक बिझनेसमॅन खूब सफर जाल्लो आसा कोविडाचे. लेबर आतां आमकां गव्हर्मेंट सांगता की हांगा अनएम्प्लॉयमेंट खूब आसा पूण आमी जर गोंयचे कोणाकूय भुरग्यांक दवरपा वचत ते सारके कामां येना. नगराध्यक्ष म्हणटा पालिकेचो खर्च वाडला तरी कितें मार्ग येता जाल्यार पळयता. तांकां आतां सांगलां तुमी डिटेल परत नेक्स्ट मिटींग आसतली आनी सगळे रोलबॅक तेमी मागला टोटल रोलबॅक मागला पूण आमी तेजेर आमी प्रेजेंटेशन दितले. आमी रेट्स कित्याक वाडयला आनी खंय तरी एक मदीं एक वाट काडची पडटली आमकां. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. वैश्य कुलगुरू वामनाश्रम स्वामीची शांकर एकात्मता पदयात्रा गोंयांत 5 ऑक्टोबराक विजयादशमी केरळाच्या कालडी सावन सुरू जाल्ली पदयात्रा एप्रील 23 अक्षय तृतीयेक काशी पावपाची. काशी वैश्य कुलगुरूच्या मूळ मठाच्या पुनर्निर्माणा खातीर ही यात्रा. 70च्या 200 मायज वैश्य बांधवांनी स्वामीक काणकोणां येवकार दिलो. सगळे गोंयची यात्रा करून 25 नोव्हेंबराक स्वामी बांद्यार पावपाचे. विजयदशमीच्यान ऑक्टोबर 5 तारखेच्यान ही पदयात्रा सुरू केल्ली आसा. एप्रील 23 तारखेक अक्षय तृतीयाक काशी पावतले. तशें आज गोंयांत प्रवेश केल्लो आसा. गोंयचे वाळपयचे खुबशे लोक 100-150 लोक खूब युवा स्वागत करपाक आमचे संप्रदायाचे वस्त्र परिधान करून आयिल्ले आसा. काणकोणा आतां पावल्या नंतर आशिर्वचन आसतलें आनी लोकांक सगळे जे कोण लोक आमचे भावीक लोक सगळे येयल्ले आसा तांकां फलमंत्राक्षता दितली. थंयच्यान मागीर ते तशेंच एक दीस वास्तव्य करून चंद्रमहोळेश्वरची रातची पुजा आसता. स्पेशल पुजा आसता पळोवण्यासारखी आसता. चंद्रमहोळेश्वर पुजा स्वामीजी स्वता करता. आनी मागीर परत सकाळीं परत 5 सुमार हांगा वयतले फातर्पा वयतले. अशेंच सगळे जाण आमचे भावीक लोक येतले. सगळ्यांक पदयात्रा चलत वयतले. फातर्प्या थंय पावल्या नंतर परत मागीर आशिर्वचन फलमंत्राक्षता आनी रातचे मागीर आमची चंद्रमहोळेश्वर पुजा अशे सदांचो कार्यक्रम आसतलो. अशें करीत मागीर फोंडा वयतले. 20 तारखेक मार्सेलान वयतले. मार्सेलच्यान 21 तारखेक सांखळे वयतले. पेडण्या वयतले आनी पेडण्या एक दीस एक रात रावन थंयसर पुजा हे ते करून महाराष्ट्रान बांदा प्रस्थान करता. कोयर सेग्रिगेट करूंक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी उबारू ना म्हूण कोलवा पंचायतीचे 90,000 आनी राशोल पंचायतीचे 60,000चे डिपॉझिट हायकोर्टान जप्त केलें. दोगांकय फॅसिलिटी उबारूंक 28 फेब्रुवारी मेरेन प्रास दिवन परत डिपॉझिट भरूंक लायलां. MRF उबारपाची डेडलायन हुपिल्ल्या सेंट लॉरेन्स आनी भाटी पंचायतीक कोर्टान दरेकी 10,000 डिपॉझिट करूंक लायल्यात. Kolwa Panchayat and Rasol Panchayats have failed to set up material recovery facility for the purpose of garbage segregation as per the timeline given by the High Court, which is why during hearing of the connected PIL, the High Court has forfeited the amount of 90,000 rupees which was deposited by the Panch members of Kolwa Panchayat and 60,000 rupees which was deposited by Panch members of Rasol Panchayat, and has given a new timeline of 28 February 2023 on the condition they will deposit again 90,000 rupees and 60,000 rupees respectively. Bhati Panchayat and St. Lawrence Panchayats have also failed to set up MRF as per the timeline given by the High Court, which is why, given the time till 28th February to set up MRF, the High Court has directed all the Panch members of Bhati Panchayat and St. Lawrence Panchayat to deposit 10,000 rupees each from their own pocket as performance guarantee amount. Mukesh Kumar for Prudent. तरणाट्यांक भुरग्यांक खेळ जायच.
मासोड्ड्या 70च्या तरणाट्याची फुटसाल ग्राउंडाची मागणी मतीत घेऊन आमदार मंत्री विश्वजीत राणेन सुवातेची पळोवणी केली. ते सुवातेर खंय जी सुडा वरवीं फुटसाल आनी व्हॉलीबॉल ग्राउंड बांदपाचो प्लान आसा. उरिल्ल्या सुवातेचें थळाव्यांक विश्वासांत घेवन डेव्हलपमेंट करतले. आमी आयज हांगा मासोड्ड्यान आमच्या भुरग्यांचे युथाचे तेंचे एक रिक्वेस्ट आशिल्ले की फुटसाल ग्राउंड जावंक जाय, खेळपाची सोय आनी जे ग्राउंड आमी करूं शकता. आनी त्याच बरोबर तेंचो जो बॅलन्स ग्राउंड जो आहा तो ग्राउंड बी आमी जी सुडाच्या माध्यमांतल्यान आमी घेतले. सद्या फुटबॉल ग्राउंडाचे मॅक्झिमम जे आमी करूं शकता ते करतले. आनी त्याच बरोबर हांवें तांकां रिक्वेस्ट केला की भुरग्यां कडेन चर्चा करून, कावन्सिलरांचे आमचे प्रसना कडेन चर्चा करून आनी हांगा सायडीक जो ग्राउंड उरता तो बी आमी जी सुडांतल्यान डेव्हलप करतले. प्लस व्हॉलीबॉल, कित्याक व्हॉलीबॉल चडशे भुरगे खेळटा सांजचे आनी ते व्हॉलीबॉलचो बी फुटसॉलाचो 19 डिसेंबर पर्यंत आतां प्रयत्न आहा ते हे करपाक, कितें म्हणटा ते चालू करपाक. आनी डिसेंबरान जाल्यार म्हाका दिसता की बरें जातलें. पूण त्याच बरोबर इन्स्ट्रक्शन्स हांव दितलो की भुरग्यां कडेन कावन्सिलरा कडेन चर्चा करून हांगा एक व्हॉलीबॉल ग्राउंड आनी त्याच बरोबर बॅलन्स जो ग्राउंड उरता तो बी टफ करून तो सेपरेटली जी सुडाची अंडर डेव्हलप करून हांगा भुरग्यांक खेळपाची योग्य तरेची सोय. आनी म्हाका एक हें आहा की वाळपयच्या परिसरांत एक बरो एक वॉकिंग ट्रॅक म्हणून आमी ते म्हशीच्या मळार आमी ते घेतलेले आसा. ते 2 फेजीन आमी ते ग्राउंड कमीत कमी एक 35 कोटीचे आमी प्रोजेक्ट आमी थंय घालता, म्हणजे लोकांक तेजो फायदो जातलो. खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.